97-98 स्वाम्यान गंडकी न्हंयचे एक प्रवास घेतला. हांगा ते सॉक्स नी कॅप शूज ह्यांचे शूज स्वामी घालनाशिल्ले खंय वताना दिक्सूची स्वामी यूज करता आशिल्ले. ते कडेन पळयल्यार ते उडन बेल्ट दिसता न्हय हे गोल्डाचे म्हणटा किंडी दिसता स्वेत आनी दूध पिवचे यूज करचे आशिल्ले. तांगेल महानिर्वाण जावचे 1-2 तास पहिले धरिले पंचांग हे भाईल कवर कट करून यूज करून नोटबुक केल्या. विद्याधिराज स्वाम्यांगेले प्रथम पुण्यतिथी महोत्सव गोवाचे परतगाळींचो जत्तस हांगा एग्जिबिशन जत्तस अंतू विशेष कसन म्हळ्यार विद्याधिराज स्वाम्यान उपयोग केलेलो मस्त वस्तू दवरला ताजी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी म्हणका ते आमगेले गिरी अण्णा CA गिरीधर कामत हांकां मेळ्ळेलो आसा. एक पळयतना भारी छंद आसा हे एपिसोड तुमी फुल्ल पळोवका. गिरी अण्णा एक्सप्लेन करता. गिरी अण्णा मस्त एक व्हडली जबाबदारी मेळ्ळा एक स्वाम्यान दिवची म्हळ्यार ही असल एक जबाबदारी एक तें रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हड आसता माथ्या वयर. कसं पुरो आसा एग्जिबिशनान तूं कशी ओट्ट केल्लें आमगेले व्युवर्स ಸ್ವಲ್ಪ सांग. हें स्वामी विद्याधीश स्वाम्याला एक कल्पना आहे. इतले व्हड एक कार्यक्रम जाता मस्त जान येताची येवन एक कार्यक्रम पळोवन वताची बट स्वाम्याल विशय तांकां कितले कळटा म्हणून एक ताजे खातीर तांगेले परिकल्पने प्रकार आमी हें एक एग्जिबिशन राज प्रदर्शनी म्हूण ताका नांव दवरलां. तशें हें काल आनी आज 2 दीस हें चलता आसा. तशें हांगा आमी स्वाम्यान नित्याक यूज करचे मागीर स्वाम्यान ट्रॅव्हल टायमार यूज करचे गंडकी न्हंयक वताना कसं तांणी व्हरताशिल्ली तशें पुरो ते परिकर आमी हांगा दवरला. आमी एक रावंड हाजी गेल्ले रे तुमगेले व्युवर्सांक एक कळटा कसले आसा म्हणून वचा एक राउंड वचा. फस्ट आयली दिसा ताका हांगा दिसत आसले हांगा कॅमेरा फोकस केल्यार ते दिसता कसं दिक्सूची स्वामी खंयचे वास्तूचे विशय कळका जाल्यार ज्योतिशा विशय कळका जाल्यार जेव्हा खंय वताना दिक्सूची स्वामी यूज करता आशिल्ल्यांची तशें आमी हें दवरून घेतलां. आनी मुखार आसचे स्वाम्यान गंडकी 1998 97-98 स्वाम्यान गंडकी न्हंयचे एक प्रवास घेतला. तेन्ना 30 दीस कंटिन्युअस ट्रेकिंगारी स्वामी प्रवासांत आशिल्ल्यांची. त्या प्रवासांत स्वाम्यान यूज केलेले पुरो कसं एपरेटस आमकां मेळ्ळा त्या पुरो आमी हांगा कलेक्ट केला. हांगा ते सॉक्स नी कॅप शूज ह्यांचे शूज स्वामी घालनाशिल्ल्यांची फोटोरी आमकां दिसता हँड शूज स्वामी घालनाशिल्ल्यांची. हांगा आमकां दिसता स्वामी आसाची हांगा स्वाम्याल ओट्टू आशिल्ले श्रीधर आचार्य तांणी आसाची तांगेले तुमकां तांगेले फाटी कितली वेट आसा म्हणून आलोचन करूं जायना. पुरो स्वाम्याल देव 30 दिसूय तांणी व्हांवयला वय एक सादारण एक 20 किलो ताजी वेट आसा पुरो स्वाम्यान पुरो देव मुर्ती आनी ताजी परिकर घेवनूच व्हेलेला. तशी हें होल्ड ऑल म्हणून स्वामी खंय वताना हांतू तांगेले पुरो वस्त हांतू घालून व्हरता आशिल्ल्यांची न्हिदोचे मुख्य जावन न्हिदोचे वस्तू होल्ड ऑल म्हण आशिल्ले. हें गंडकीचे यात्रेचे टायमाचे हें गंडकी यात्रे वताना तांणी व्हेलेले एक फ्लॅग हें स्वाम्याले हँडबॅग खंय वताना स्वामी व्हरता आशिल्ल्यांची हांतू सामान जावन तांगेले केन्ना एक 2 नोटबुकां आनी 2 पेन्नां तांगेले आसता आशिल्ले. मना कसले आयल्यार कोडले तांतू बरयता आशिल्ले स्वामी आनी मुखारी आमगेले वॉलंटियर तांणी एक्सप्लेन करताची. गिरीना थँक्यू. हे कडेन येवचे जाल्यार कुमटा देखून आयलेले वॉलंटियर्स हाका मस्त काम करता आसाची हांगा कसं पुरो दवरला आमगेले ऑडियन्स सांगची. हांगा हे गंडकी यात्रे वचका जाल्यार म्हळ्यार स्वामीक बॅक पेन आशिल्ले पयले धरणाचे ते बॅक पेन येवचे ना म्हणून तांकां फाटी घालून घेवचे कवच ते पांयां घालून घेवचे म्हळ्यार पांयां बी अशी दूख आयले रे म्हण घेना ते तांकां कुर्टा घालून घेवचे बेल्ट आशिल्ले तांणे लाकडाचे खंय येवचे ते बेल्ट उरका तांकां. ते कडेन पळयल्यार ते उडन बेल्ट दिसता न्हय रुक्काचे बेल्ट ते म्हळ्यार चमडीच घालचे ना न्ही तशें उडन बेल्ट तांणे. ओके हे कडेन आनी कसं हें कसं तांकां फाटीक ऑपरेशन केल्ले का बॅक पेन चड येता म्हणून तांकां वायब्रेशन मशीन म्हळ्यार बॅग अशी आसा घालून घेतले रे मसाज जाता ऑटोमॅटीक फाटीक ಸ್ವಲ್ಪ रिलीफ मेळटा म्हणून हें इलेक्ट्रीक न्हय ते तांणी गंडकी यात्रे यूज केले थर्मास तांणी हे तांकां अशी कसन तर हून उदक घालून घेना आराम शाक दिवचे थर्मस फ्लास्क पळयता आसाची वयचे फोटो तुमी पळयता त्यांची यात्रे टायमार एक रेस्ट घेवच्याक तसले एक फोटोग्राफ खंय वच एक तांणी मंत्र म्हणचे राम करे काम
हम करे आराम म्हळ्यार देवा बी काम दिव ना आम्ही बेगीन रेस्ट करचे म्हणून काही वचत आणि ते एक मंत्र म्हणचे सिले इकडे पादुके ತಂಗೆಲ್ಲ कायम यूज करचे हे एक रुका बेर के म्हळ्यार शिया टायमार तांकां पांयां दूख येवचें ना म्हणून हे तांणी नॉर्मल यूज करचे पादुके ते तांणी आतां सद्या करोनाकिंत पहिले बद्री चातुर्मास यूज केले शू आनी चप्पल ते स्पेक्ट्स तांणी यूज केल्ले हे फस्ट स्पेक्ट्स तांणी फस्ट बद्री चातुर्मासा गेले तांणी यूज केल्ले सेकंड तांणी नॉर्मल खंय तरी हांगा कसं तरी बुक्स वाचचे असले रे तिसरेचे तांणी खंय तरी गेले तेन्ना मेन इव्हेंट असेल तेन्ना काम घेवचे हे तांणी गत जेवचेकिंत पयले यूज केल्ले लेटेस्ट स्पेक्ट्स ते फोर्थ आशिल्ले हे तुम्ही पळयता आसाची हे लास्ट यूज केलेले ते विथ गोल्ड फ्रेम के म्हळ्यार काल ताजे केल्ले मनीस आयिल्ले स्पेक्ट्स केल्ले ताजे ओनर गोत ना की ओनराक प्रायस गोतसा तर आपण आज बी आयले सांगता म्हणाल हे गोल्डाचे तुम्ही म्हणता गोल्ड फ्रेम म्हणला काय ओके ओके हां ना थंय थंय दिता हे तांणी विश्रांती घेवच्या म्हळ्यार कायम बसील तेन्ना एक बॅक रेस्ट आशिल्लो तसं एक सीट ओके ओके नेक्स्ट तेकडे तांणी एक्सरसाइज करता सायकल म्हळ्यार तांणी असले सायकल एक्सरसाइज करता आमकां बी गोत नाशिल्लें हांगा एक कार्यक्रम दवरलो तेन्ना कळ्ळें म्हळ्यार सकाळचे एक्सरसाइज करच्याक मस्त ओल्ड हे पळयतना कळटा हां वय वय मस्त ओल्ड हे कडे कॉट आसा नवा हे म्हळ्यार मस्त ओल्ड म्हळ्यार विद्याधीराज स्वामी द्वारकानाथ स्वामी इंदिराकांत स्वामी ओटूची गत जाल्यार हेची कोट के तशें अगदी आख्खे इतिहास के जाल्यार आमकां इतलें सांगलें जाल्यार ताजे कसं म्हण इतिहास स्वामी गोत्सान हे आनी इन्फ्रारेड लॅम्प म्हणून दवरला आनी बद्री चातुर्मासा गेले तेन्ना तांकां बॅक पेन हायेस्ट आशिल्ले ते बॅक पेन रिलीफ खातीर तांणी यूज करशिल्ले म्हळ्यार ते शीं चड पडशिल्लें न्ही तशें आनी तेकडे पुरा आमी यूज करचे ऑरेंज कावी वस्त्र तांणी कावी वस्त्र थंय दिसता थंय पेट आसा वैरी हां ते पेट तांणी खंय की गेले तेन्ना घाल्ले की तांकां खंय की प्रोग्रामा वांगडा हे केल्ले दिसता ते तांणी थंय दवरून घेतलो तांणी पुरा एक चंदकोर न्हू स्टोर केलेलो आसा ओके आनी हे कडे कसं प्रायस तांणी यूज करचे दांता सेट आशिल्ले म्हळ्यार हे दांता सेट केल्ले डॉक्टर आयिल्ले काले तांणी म्हळ्यार 10 वर्सां जाले की दांता सेट फिक्स करूंक घेना ते तांणी यूज करचे ब्रश ते दांता सेटाक ते नेल कटर तांणी यूज करचे हे कन्नडी तांणी यूज करचे पळोवंक घेवचे हे न्हांवचे वेळार तांणी यूज करचे म्हळ्यार चणे पीठ घालून घेना न्हांवचे आशिल्ले न्ही हे बकेट तांणी यूज करचे हे खंयी गेले वरकीचे हे गिंडी उरशिल्ले की तांगेले हे इतलो आयटम आसा म्हण आमकां बी गोत नाशिल्लें एक एक्झिबिशना टायमार दवरले का आमकां कळटा आसा म्हळ्यार पुरा जना एक विशय कळटा म्हणून मस्त जनाक इंट्रस्टय आसता पळोवचे एक वय आनी तेकडे कसं आसा हे तांगेले क्षौर शेविंगाचे म्हळ्यार हे आयटम हांगा उरशिल्ले म्हळ्यार शेविंग करताले कोण आयले तेन्ना ताण कसं घेवन येवत ना हांगा आशिल्ले आयटमान शेव करचे हे तांणी तूक पळोवचे यूज करचे मशीन हे आतां बी चलावणींत आसा हे एक मशीन वेईंग स्केल तांगे लागीं आसता आशिल्लें म्हणून स्वाम्या लागीं आसता आशिल्लें ओके ओके थँक्यू मस्त तुगेलें नांव विनायक कामत विनायक कामत ओके नेक्स्ट आनीक वॉलंटियर आसा कुमटा दुखून विशाल म्हणून विशाल होय हे तांगेले हेल्था बगे तांणी कितले कॉन्शियस आशिल्ले म्हणच्याक आतां तांगेले ते बॅक पेन आशिल्ले निमित्त तांणी तांकां मसाज करच्याक यूज करचें आशिल्लें हें आनी तांकां यूज करचें बॅक पेन यूज करचें तांगेले मसाजर आशिल्लें आनी ते स्वाम्यान रूम टेम्परेचर पळोवचें यूज करचें आशिल्लें मर्क्युरीचें आनी तांगेले ते प्रेशर पळोवच्याक तांगेले ते प्रेशर पळोवच्याक आनी ते यूज करचें आनी स्टेथोस्कोप स्वाम्याले पुरो हें तांगे लागीं आसता आशिल्लें तांगे लागीं आशिल्लें तांणी म्हळ्यार जाले तितले डॉक्टराक एवॉयड करचें पडत आशिल्लें म्हळ्यार स्वामी जावन तांकां तें बॅक पेन आशिल्लें निमित्त तांणी मठा दिश जावन बी भायर डॉक्टराक कन्सल्ट करता आशिल्लें बाकी विशय परत तांणी जाले तितलेची तांगेलेची एक आयटम जावन घेतले आशिल्ले हांगा आनी तेकडे वचा तेकडे तुमी पळयता आसाची फोटो दाखयता आमगेले कॅमेरा तुमकां लागीं दाखोवन दाखोवचे ते आयदन दवरलेलें पुरो हांगा आसा न्हय आतां हें स्वाम्यान बसच्याक यूज करचें मणें आशिल्ली आनी हें तांणी जेवणाक तांगेले वाटली दवरच्याक ना तांणी तांकां केळी पान दवरचें यूज करचें पाट आशिल्लें म्हळ्यार हें सर आतां सिल्वर कलर एक प्लेट दिसता आसलें हें पत्रावळी म्हण सांगताची आतां स्वामीन डेली केळी पानार जेवचें आशिल्लें केन्ना केळी पान मेळना ना द्वादशी दिवसा स्वामीन पत्रावळी वयर जेवचें आशिल्लें
आनी ते स्वाम्यान उदक पिवचे यूज करचे आशिल्ले आनी हे दिसता गिंडी दिसता स्वे तांणी दूद पिवचे यूज करचे आशिल्ले आनी हे पुरो आयदन आसा तातूंत तांणी रांदय घालचे स्वाम्यान जेवणा टायमार यूज करचे आशिल्ले आनी तो तोप आशिल्लो जो स्वाम्यान यूज करचे तोप आशिल्लो तो करेक्ट तुम्ही एक पण तेकडे पळयल्यार आता हंग कसं दवरला की तांचे सेम हे फोटोवर असं पळया हे फोटोवर त्यांनी यूज करता आशिल्ले फोटो पळयल्यार तुमकां कळटा सेम आयदन हांगा सकल दवरला वरी तुम्ही आता पळयता आसच तांचे ते ओके येद रावच आतां हें स्वाम्यान यूज करचे पामरी म्हणून जरी शॉल आतां आनी खंय तरी भायर वचचे टायमार स्वाम्यान तें शाल घालून वचचें आशिल्लें म्हळ्यार खंय सभा कार्यक्रमांनी आशिल्ले तेन्ना ताका ते तांणी एक एक्झिबिशनाक आमी दवरिल्लें आसा हांगा आतां आनी हें म्हळ्यार ताणें नेंद्र बाळे हाडून तांणी आतां खंय तरी प्रवासा वचचे टायमार आतां स्वाम्याक रांदप आनी रेडी करचें जायना त्या टायमार कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार तांणी तें हें नळी भितर केळी पानांत नेंद्र बाळे घालून केंडार भाजून खावचें आशिल्लें म्हळ्यार त्या दिसा तांगेलें एक फळार जालें स्वाम्यान तेवे आमी पळयता आसा बनाना रोस्टर रोल म्हणून नवे आनी तांगेले स्वाम्याल बाग आनीक सांगता आतां तांगेले टायमींग कशें आशिल्लें म्हळ्यार सकाळीं 8 8:30 तांगे ब्रेकफास्ट जालें दनपारां जेवणाचें आशिल्लें आनी रात्री 8:30 जेवण आशिल्लें ताजे मदीं तांणी उदक ना खंयचे आहार आनी एक्स्ट्रा घेवचें ना आशिल्लें आतां आनी तांणी एडमिनिस्ट्रेटीव बग्गे तांणी कितले कुशल वेव्हारी आशिल्ले म्हळ्यार आतां तांगेले कॉन्टेक्ट जावका तांकां तांगेले गोकर्ण मठा अंडर खंयचे खंयचे देवस्थान ताचे आनी तांगे गोकर्ण मठा शाख खंयचे खंयचे आसा पुरो स्वामी नोट डावन करून घेता आशिल्ले आतां हें डायरी बरयला पुरा हय डायरीर पुरो तांणी बरयल्लो आसा आतां तांकां चातुर्मास जावका जाल्यार बी ते चातुर्मासा बग्गे तांणी अपडेट करून घेता आशिल्ले म्हळ्यार कसन जावका लिस्ट तांणी टू डू लिस्ट म्हणून तांणी लिस्ट करून घेता आशिल्ले पुरो खुद स्वामीक कॉन्टेक्ट करचे आशिल्ले आनी ते पेटी ज्यो पळयत आसा तुमी ते तांगे लेटर बॉक्स स्वाम्यान यूज करचे लेटर बॉक्स आशिल्ले ते मस्त हांगा लागीं हिडकोन ಡೈರಿ ಪಳೆಯಲಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ते पूरा तुम्ही पळयता आसा नाव नंबर बरयला तदांचे लँडलाईन नंबर समेत बरयला तांणी बरोवन घेतले आसा स्वाम्यान आनी हे GMT म्हळ्यार सुमार लोकांक लेखचे पुरो ग्रीनविच टायम म्हणून बट हे ग्रीनविच टायम हे गोकर्ण मठ टायम स्वाम्याक कितले टायमा बगे परफेक्शन आशिल्ले म्हळ्यार तांणी हाताक रिस्टवॉच यूज करचे ना आशिल्ले आतां तांणी खंयचे एक सभा कार्यक्रम आसा ना खंयचे एक तांगेले टायम स्केड्यूल आसा म्हळ्यार ते टायम पळयन अशें ते करेक्ट टायमार स्वामी हजर उरचे आशिल्ले त्यामुळे तांकां ते गोकर्ण मठ टायम म्हणून GMT म्हळ्यार तितले टायमा बगे तांकां परफेक्शन आशिल्ले ताजे निमित्त येस आनी एकडे पंढरापुरा चातुर्मासा समयाचे एक हस्तेरी हळद आसल नाव सोम्याक चातुर्मासा टायमारचे आनी हे सकल जो पेट दिसता आसा पंढरापुरा चातुर्मासा टायमार तांकां ते दिल्लेले आशिल्ले चातुर्मासा टायमार आनी हे तांणी यूज केलेले स्वाम्यान विविध कार्यक्रमांत तांकां दिल्ले पेट आनी दिल्ले आशिल्ले व्हेरी नायस मस्त इन्फॉर्मेशन हांगा मेळटा आमकां पळोवच्याक आनी एकडे मडगांव मठ भद्रावती मठ आनी भद्रावती आनी परवरी मठ ते आनी हे जो हांगा वणतीर दिसता आसा हे स्वाम्यान खुद बरयल्ले आशिल्ले स्वाम्यान मनांत जो थॉट्स येता आशिल्ले ना आतां मुखार पिळगेक कशें तरी एक निदर्शन दिवका ना कशें तरी एक एग्जाम्पल दिवका ना आतां कशें तरी एक उपदेश दिवका मुखार उदाहरण दिवका म्हणून स्वाम्यान ते बरोवन दवरचें आशिल्लें आनी तुमी मुखार गेल्यार बी तांगे स्वाम्याले भविश्य ज्ञान कशें आशिल्लें तें पुरो तांणी ते बरोवन दवरलें आसा एक येस तेकडे वचून आमी तेवे येता पळोवया येच तमगेलो टू प्रवीण पै आसाची हांगा भविष्या विशय नवे कसं पुरा वय ज्योतिष कसं सांगताची नमस्कार पुरा लोकांका हे तुम्ही हांगा पळयल्यार आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांगेले ज्योतिष नॉलेज कितलें आशिल्लें आनी आमगेले परमगुरू विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान तांकां कशी ट्रेन केलें म्हणल्यार एक विशयांत तुमकां हांगा हे स्नॅप्सांत दिसता हांगा पळया तुमी हें एक एग्जाम्पल हांगा ब्लॅक कलर इंकान बरयलें आसना न्हय ते विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान बरयलें आमगेले म्हालगड स्वामी कसन करता आशिल्ले की म्हळ्यार कोणाले जातक अथवा कसन आयल्यार एक तांकां सोल्युशन तांगेले एक प्रॉब्लमाक सोल्युशन घेवचें येता न्हय तें तांणी शिष्य स्वामीला दिता आशिल्लें तर तांकां गोत आशिल्लें तांणी बी ज्योतिशांत पारंगत आसाची तांगेले एक्सपर्टायज आसा म्हणून कळचे खातीर तांणी ते शिष्य स्वामीला दिवन तांगेले बरें शित आशिल्लें तुमी पळयात कितले चंद अक्षरान कितले चंद करून बरयल्या एक चित काटना कसन ना त्या बरोवंक तांणी नंतर कसं करता आशिल्लें की म्हळ्यार गुरुस्वाम्याक आपल्यान बरयलें तांणी गुरुस्वाम्या दिता आशिल्लें गुरुस्वामी रिव्यू करता आशिल्ले हांगा तुमी पळयल्यार एक कडेन तांणी बरयल्या गुरुस्वाम्यान सरी दे म्हणून बरयलें प्रसंग आसा हांगा तुमी पळयल्यार तांणी कसं केलें म्हळ्यार एक्स्ट्रा एडिशनल नोट्स ते कोण मुखार कोण पळयता की ते बरयलें एक तात्पर्य कसं बरयलें आसा स्वाम्यान ते मुखार पळोवच्याक एडिशनल कसं नोट्स जावका म्हळ्यार एडिशनल नोट्स बरयत आशिल्ले हांगा तुमी एक 3-4 स्नॅप मात्र आसाची उदाहरण मस्त आसा भितर त्या पुरो आमकां स्नॅप घालचें जालें ना
सो हांगा तुका कसं दिसता की म्हळ्यार एक आपणाले आशिल्लें तें एक महत्तर तें नॉलेज कसं नासता स्वाम्यालें ज्योतिशाचें तें मुखा वयले स्वाम्याक येवन ताजे मुखांतर समाजाक वरी एक उपयोग जावका म्हणले एक उद्देशान तें एक कळकळीत एक प्रीती म्हालगड स्वाम्याले धाकले स्वाम्या वयल्यान समाजा वयल्यान कितली प्रीत आशिल्ली तें हाजी एक एसेन्स तें आमकां कळून येता स्वाम्यान गुरुपिठार जाल्लें वर्स तें 1973 तांणी ते पाठशाळेंत आशिल्ले चेडवां बद्दल कसले कळकळ दाखयली त्या तुमकां थंय दिसता तांणी कसं बरयल्या फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां पुरा गोत आसा शिस्तां भितर विद्याधिराज तीर्थ स्वामी म्हळ्यार एक आमकां आदर्श तांगेलो टायम फॉलो करचे उरो अथवा आनी खंयच्याय विशयान जाल्यार एक शिस्त आशिल्लो तांगेलो थंय तुमी समा फोकस करून पळयल्यार तांणी बरयल्या बाथरूम क्लिनिनेस कशें उरका टॉयलेट क्लिनिनेस कशें उरका पाठशाळेचें हांव सांगचें भायले विशय न्हय हांगचे पर्तगाळी म्हणटा पाठशाळेचे तद स्टुडंट्सांक कसकसन एक साधन दिवका ते पळया तुमी पेन पेपर इंक प्रत्येक तांकां ओदूकसून दिवका एक चेकबॉक्सान त्या पर उरका इवन जान्हवी वरी तांणी थंय दवरत आशिल्लें त्या पुरो तांणी बरयली एक उदाहरण तें 1973 पंचांग तुमी पळयल्यार आमगेले परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान तांगेले महानिर्वाण जावचे एक 2 तास पयलीं धरिल्लें पंचांग हें लास्ट धरिल्लें गुरुपिठार वेळार तुमकां विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान सांगिल्लें तुमी आयकल्या कशी म्हालगड स्वाम्यान आमगेली एक बऱ्यापणा खातीर एक मुहूर्त काण दिवन तांणी महानिर्वाण जावचे 2 तास पयलीं येवन एक मुहूर्त काण दिवन रामदेव विरविठलाल पूज कितले घंटे करका कशें करका म्हण सांगिल्लें म्हूण एक सांगिल्लें तुमकां उदाहरण गोत आसा ते वेळार तांणी उपयोग केलेले लास्ट पंचांग हे आनी तांणी काण दिल्ली लास्ट मुहूर्त आयचे परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्या खातीर तांगेले ज्योतिश शास्त्राचे एक एंड म्हणचे जायना आमी बट एक लास्ट कडेन मुहूर्त आमगेल आयचे स्वाम्या खातीर तांणी मस्त धन्यवाद लायक इन्फॉर्मेशन दिलें थँक्यू आमगे ऑडियन्साक मस्त हेल्प जावन आसता धन्यवाद येस आनी येद्र आयलारी ज्योतिष शास्त्र विशारद ताजे एक डिटेल्स पुरा पळयता आसचे हे कडेन पुरा डिटेल्स दिला आनी हे कडेन तुमी स्टडी आयटम्स पुरा पळयता आसच स्टडी आयटम्स पुरा डिटेल जावन पळयत तुमी हांगा पुरा दवरलेले पुरा पळयाच नोटबुक्स पुरा एक चंद कोरून सेट केला ताणें रामकिणी मामू आमगेलो सर रामकिणी माम सांगयाच हाजे विशीं हाचे आमगेले श्रीमती विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज तांगेले एक विशेषत म्हळ्यार प्रति एक वस्तू ताणें खंयच्यो वेस्ट करनाशिल्लें आतां हांगा पळयलें उरताले तुमी हे इन्विटेशन आमी वापरताचे उडोवन चडताचे बट तांणी अशें इन्विटेशन्स घेवन एक सब्जेक्टा वयर आज तुमकां गीते बद्दल जाय गीते बद्दल कसकसल माहिती जाय सगळी एक फोल्डर सेकंद हांगा दवरलें ताजे नंतर आनी एक बद्दल खंयच्या एक टॉपिका बद्दल इन्फॉर्मेशन जाय नंबर 40 म्हण काडल्यार तो टॉपीक हांगा मेळटा तशेंच ताणें प्रति एक वस्तू संग्रह करत लास्ट तुमकां एक सांगता म्हळ्यार विशेष इवन एक नोटबुक करका मार्केटांक घेनाशिल्लें तें पोरणी हाळ्यो कलेक्ट करून घेवन घेवन तुमी हांगा पळोवचें मेळटा हे नोटबुक हे थ्रेड ही मटिरियल्स यूज करून तांणी नोटबुक केल्या आनी ते नोटबुकाक तुमी हे पळयल्यार आश्चर्य दिसतलें एक खंयची एक बुकलेटाचे हाय ते पेज भायलो तो भायलो कवर कट करून यूज करून नोटबुक केल्या म्हळ्यार कसा दिनदार आसा म्हळ्यार वेस्ट कर न्ही खंयच्यो वस्तू प्रति एकाक एक मौल्य आसा ते अशी ते मौल्य ते वापरून घेवन नेक्स्ट जनरेशनाक एक रोल मॉडेल जावन तांणी अशी कामां करून दाखयल्लें आसा नमस्कार धन्यवाद थँक्यू एग्जिबिशन पुरा पळयलें तुमी हांगा गिरेणा कसं जाता सांगा चेरडू आरबून चेरडू हांकां स्वाम्याले विशय हे संस्थाना विशय आमगेल्या संस्कारा विशय थोडे कळका म्हणून केलो क्विज दवरला तशें तांकां आमी प्रश्न नेमगोचे तांणी सांगिल्लें सम जाल्यार तांकां एक चॉकलेट दिवचें तशें व्हेरी नायस फर्स्ट क्वेश्चन कसं नात आमगेलो तुगेलें नांव कशें रे संचित खंयच्या गांवां तुकून आयला तूं पर्तगाळा तुकून आयला तूं ओके म्हळ्यार ह्यांचे गांवचे तूं तुगेले एक प्रश्न नेमगे हांव जाता हे स्वामी आसा न्हय आतां हे स्वामी ह्या संस्थानाचे कितले स्वामी 24 हां 24 कन्नडान कसं म्हणटाची ना मराठीना 24 स्वामी न्हय तुगेले नेमगे आज आम्ही हांगा कार्यक्रम आसा न्हय हे कसं कार्यक्रम कसले आमी करता आसाची खंयचे स्वाम्याले संस्मरण करता आसाची खंयचे स्वाम्याले पुण्यतिथी आजी आज श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज पुण्यतिथी हां तुगेलें नांव रक्षित रामनाथ पै गांव बाळ्ळी गोवा हां लायक जालें हां दोग एक प्रायज दिवं का
आतां किरण तूं केन्नाय जाणांक पुरा तूं प्रश्न नेमगोचे आज तुका हांव प्रश्न नेम घेता दोनूय प्रश्न नेम घेता 2 प्रश्न करेक्ट जाल्यार तुका एक प्रायज आहा ओके प्रथम प्रश्न ह्या संस्थान जीवोत्तम मठाचे मूल देव खंयचे रामदेव आणि वीर विठ्ठल. ವೆಂಕಟರಸ್ ಮಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ह्या मठा सुत्तो एक न्हंय न्ही व्हळता आसा ह्या खंयची न्हंय हाचें नांव कशें फस्ट मठ आयली कुडले फस्ट पळयलेलें तें म्हळ्यार मस्त खुश जालें मठ रबल्यार थंय बाल्कनी रबल्यार दिसता कुशावती मस्त न्हंय आनी तूं म्हाका मस्त इंट्रस्ट तशें तें पळयतना बारी खुश जालें. म्हाका एक चॉकलेट आस वाव थँक्यू 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 गिरेणा येस थँक्यू थँक्यू गिरेणा एग्जिबिशन पळोवन बारी खुश जालें आनी हें क्वेश्चन सेशन केलेलें आनीक एक प्लस म्हणका एग्जिबिशनान मस्त सकाळी आमगेलो ऑडियन्साक कोण नासता तुमी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तुमगेलो वॉलंटियर्स इतली ಒಟ್ಟು कोरून केलेल्या खातीर मस्त धन्यवाद आमगेल तर्फेन सांगता. पूरा वॉलंटियर्स टीम वर्क हें आमकां लायक भांगरात आसले वॉलंटियर्स कुमटा तोकून शिरशे तोकून पुरा मेळ्ळ्यांची सो हांगेल उमेदीन हाका आनी इतले चड आयले. धन्यवाद थँक्यू थँक्यू.